नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परब आमोणकर. लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांबेली नजर मारया हेडलायन्साचेर. बेळगांवांत गोंयची बस आडोवप म्हटल्यार म्हादय खातीर कर्नाटकाचो संघर्श. म्हादय खातीर कर्नाटका सारको गोंयकारांचो एकवट गरजेचो म्हणटा विजय. वर्सभर तरी सुटावी जावची ना सत्तरीतल्या लायटीची आपालिपा. सत्तरीत लायटीच्यो नव्यो लायनी घालपाक वतले 1 वर्स, सांगता वीज मंत्री सुदीन ढवळीकार. आमदार उल्हास तुयेंकार नावेली मतदारसंघात उदरगत करपाक थारला अपयशी. प्रतिमा कुतिनोचो आरोप. दिवचलच्या धबधबो वाठारांत वाडला बिबट्यांचो वावर. रान खात्यान बेगोबेग धरचो बिबट्याक, थाळव्यांची मागणी. म्हापसा करासवाडा 4 रस्तो हांगासर उड्डाण पुलाक लागली गळटी. रस्त्यार पडपी उदकाक लागून दुचाकी चलोवपी आनी चलोवप्यांक जाता त्रास. उटंगराच्या पावसाक लागून बेतोडा बायपास रस्त्या कुशीकची संरक्षण वणत कोसळ्ळी. वणत कोसळिल्ल्यान बेतोडा माळशी वाठारांत कुळागरांत माती वचून कुळागराचें बरेच जालें लुकसाण. आनी आतां खबरो विस्तारांत. बेळगांवांत गोंयची बस आडोवन आंदोलन करप म्हळ्यार म्हादय खातीर कर्नाटकाचो संघर्श हातूंत दिसून येता. म्हादय खातीर कर्नाटका सारको गोंयकारांचो एकवट गरजेचो आसा अशें विजय सरदेसाय म्हणटा. कर्नाटका उदक डायवर्ट करपा खातीर जाता तितले ट्राय करतली आनी ताजे खातीर तांचे भितर सगळ्यां भितर एकवट आहा आनी एकवट ताजे फुडें सगळ्यांकूच तो ते म्हादय डायवर्ट केल्ली जाय. सो जो मनीस हांगा सरकारान ताजे पुतळो लासप ताजे पोस्टर लासप आनी ताजे अगेन्स्ट एजिटेट करप हें एक्सपेक्टेड जाय म्हणटा तें आमचे गोंयच्यान. गोंया आमी सगळे थंडावले. गोंया आमचे भितर एकवटूय ना म्हादय खातीर आनी प्रवाह म्हणटा इतले पावसान इन्स्पेक्शन केलां गोंयच्या खातीर कितें जालां तें म्हाका जाल्यार कांय दिसना. इतल्या पावसान तें दिसतलेंच डायवर्ट जालें ना अशें दिसतलें. गिमान तें इन्स्पेक्शन जावंक जाय आशिल्लें. म्हाका दिसना हे प्रवाहा खातीर आमकां कसलोच फायदो जातलो म्हणून. आनी गोंय सरकार म्हादय खातीर कांयच करना आनी गोंयचे पॉलिटिशनूय बी आमचे भितर एकवटूय ना आनी आमी कांय करूंकूय पावना. आनी बीग ब्रदर एटिट्यूड कर्नाटकाचो सदांच चलता. तांकां थंय ते पॉलिटिकल पावर हावस आसा म्हणटकच तांकां दोनूय पॉलिटिकल पार्टीज तांकां मातशे फेवरेबली पळयतात. तो गोंयकारांनी आमी आमचे लढो आमीच उबारूंक जाय. सत्तरी तालुक्यांत लायटीच्या आपालिपा पासत 1 वर्स तरी सुटका ना. पोरण्यो बंच केबलाचेर घातिल्ल्यो लायटी चालू आशिल्ल्यो लायनी बदलून नव्यो लायनी घालपाक 6 म्हयने तरी जाय. त्या उपरांत सत्तरीतलो लायटीचो प्रश्न सुटावो जातलो अशें मंत्री सुदीन ढवळीकाराचें म्हणणें. मेजर प्रॉब्लेम जाला ते बंच केबल आसा पळय इज अ टोटल फेल्युअर डिपार्टमेंटाचो प्रोजेक्ट जो 2016-17 चालू केल्लो. ह्या तालुक्यांत ज्या कडेन वेजिटेशन चड आसा फॉरेस्ट चड आसा थंय सगळे एसटी लायन एट द फर्स्ट इन्स्टंट सबंद अंडरग्रावंड करपाचें थारायलां. आनी त्या खातीर दोनूय गोश्टी आनी त्या शिवाय ऑब्जर्वेशन ऑफ सबस्टेशन एंड चेंज ऑफ ओल्ड ट्रान्सफॉर्मर टू अ न्यू वन इतलें करपाचें. आतां आनी परत जातले डिस्ट्रक्शन बी जातले पावर सत्तरी भितर 3-4 दीस बी लायटी वयता. जो पर्यंत ह्यो लायनी बंच केबलाचेर चालू आसा इलेक्ट्रीक पावर तो पर्यंत हो प्रॉब्लेम जातलो. ताका हांव कांय करूं शकना कारण नव्यो लायनी आतां घातले नंतर आमकां 6 म्हयने जाय सगळ्यो लायनी कंप्लीट करपाक आनी एट वॉर फुटींग आमी तें काम करताले. आनी आतां पावस पडटा म्हणून आमकां एनओसी मेळना तेंय आनी मेळटा. तेचेर इन्क्वायरी चालू आशिल्ली न्ही ती आमी अंडर चीफ सेक्रेटरी एज अ चेअरमॅन ती इन्क्वायरी चीफ सेक्रेटरी चालू आसा. बेगीन कंप्लीट जातली. ऑफकोर्स म्हज्या म्हायती प्रमाणे एका वर्सांत सत्तरीचो फूल 70 म्हणजे पर्याय मतदारसंघ आनी वाळपय मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट.
आमदार उल्हास तुयेंकार नावेली मतदारसंघात उदरगत करपाक अपयशी थारला असो सणसणीत आरोप आपाची फुडारी प्रतिमा कुतिनो हाणें केला. उल्हासान आपल्या कार्यकाळात नावेली मतदारसंघा खातीर कांयच केल्लें ना, तर तो फक्त केटीसीचोच विशय हाताळपाक व्यस्त आसा. स्वताच्याच घरच्या भायर साचिल्लो कोयर पयलीं ताणें नितळ करचो अशें आप फुडारी प्रतिमा कुतिनो म्हणटा. ह्या फाटभुंयेर आमदार उल्हास तुयेंकारान प्रतिमा कुतिनोक प्रत्युत्तर दितना पावसाचे बेबे अशें म्हटिल्लें. 2022 9 जाणां बशिल्लीं तितूंतलो तो फ्लुकान आयलो. 5,000 वोटान आयला तो फ्लुकान आयलो. ताकाय खबर आसा. सो ताका खबर आसा की फुडली पावल आपूण परतून जिखून येवपाना म्हूण मे बी ही इज ट्रायंग टू कलेक्ट ऑल द फंड्स. ताजे केटीसी पळयात ताका चेअरमॅनशीप दिल्ली आसा कदंबाची. कितें ताजे बसी परतून बंद पडटात. ताजे लक्ष ना. आनी जायते जाण खंय कोण आसा कितें कितें कॉन्ट्रॅक्ट बीन घेतल्या खंय ताजे देखून कारवाई करतले हांव. पूण म्हाका वस म्हणटा तें सांगपाक जाय म्हणल्यार की हो जेन्ना नावेलकारांक गरज आसा तेन्ना केन्नाच नाशिल्लो आनी केन्नाच ना जाली फाटलीं 2.5 वर्सां. तूं पयलीं मरे ते रुमडामोडाची मरे गार्बेज क्लीन कर. तूं तुजे स्वता तूं रावता पळय दावोली थंय कितली हिप्स ऑफ गार्बेज आसा तें क्लीन कर आनी मागीर न्ही तूं कितें कॉमेंट मारपा आसा पळय तें मार. काल तुमचे प्रतिमा कुतिनोन आरोप केला की पावस खूब पडले न्ही, गटरां भरलीं. एक्चुली गटरां बी क्लीन काम करपाचें पंचायतीचें तें आमदाराचेर आरोप करता. एक्चुली आमी प्री मन्सून मिटींग बी घेवन खंय खंय फ्लडिंग जाता तें आमी JCB घालून आमी नाला बिला साफ केल्या. पूण पावस खूब पडला, गोंयभर उदक जालां. सो प्रतिमा कुतिनो हे कशें आहा, हे म्हणजे पावसान कशी जेतल्यान तयार जाता तयार जाता तेंचें काम ते करता, आमचें काम आमी करता. पूण आमी मॅक्झिमम हांवें 2 वर्सां पयलीं फ्लडिंग जाल्लेलें ते खातीर हांवें एवरी इयर हांव JCB आनी खंय तरी जालां प्रॉब्लेम जाता. हांव म्हणना की 100% आमी सारके आहा म्हणून खंय तरी बारीक बारीक गोश्टी चुकून उरता. दिवचल शारांतल्या धबधबो वाठारांत बिबट्यांचो सांवार वाडला. भर लोकवस्तीत देखून बिबटो भोंवतनाचें दृश्य CCTV कॅमेरात चित्रीत लेगीत जाल्लेलें आसा. बिबट्याच्या वावराक लागून लोक भयभीत जाल्यात. मजगतीं ह्या बिबट्याक धरपाक रान खात्यान वाठारांत सांपळो लायला. फाटले दिसांनी एकदां आमचे बिबटो धरून येल्लो, एक कुत्रो खाल्लेलो आनी परत फाटले 4 दिसां पयलीं एक हांगा CCTV कॅमेरान बिबटो तिजो फुटेज मेळ्ळेलो आहा आनी फाटले दिसा पासून एकदां घातलेले सापडूंक ना. परत आनी आतां एक 3 दिसां पयलीं आमी हांगा फुटेज मेळ्ळेलो आहा CCTV कॅमेरार. आमचो सायडीचो शेजारी लायल्लो आहा CCTV कॅमेरा आनी तेजे CCTV कॅमेरान एक फुटेज मेळ्ळेलो आहा बिबटो येल्लो तो रातचे 2:50 फुटेज गावला आनी तुमी प्रायवेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाल्यांनी मातसो कितें तरी करून तेजो बंदोबस्त करचो. कित्याक आमचे हांगा भुरगे भावता खेळटा बी दिसाचो आनी केन्ना तो असो फिरता हांगासर तिंगा मातसो तेजेर कितें ते उपाय करचो. आता परत एक फावट धबधबो वाठारात आनीक एक बिबटो भोंवता अशी म्हायती मेळ्ळ्या. धबधबो वाठारात भर लोक वस्तीक तेकून ह्या बिबट्याचो वावर आसा. रातच्या वेळार हो बिबटो लोक वस्तीत भोंवतना कांय जाणांचे नदरेक पडला लेगीत. हालींच ह्या बिबट्यान एका घरांतल्या सुण्याक उखलून ताचो जीव लेगीत घेतला अशी म्हायती थळाव्या लोकांनी दिली. जाल्यार धबधबो वाठारांतल्या एका घरांतल्या CCTV कॅमेऱ्यात हो बिबटो मध्यान राती भर लोक वस्तीत भोंवतनाचें चित्र कैद जाल्लें आसा. आतां ह्या सापळ्यात बिबटो केन्ना अडकता आनी आमच्या मदलो भंय केन्ना एकदांचो कमी जाता ताची धबधबो वाठारांतले लोक वाट पळयतात. गोमंतक TV खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. म्हापशा 4 रस्तो कारसवाडा नव्या बांदिल्ल्या राष्ट्रीय महामार्ग 66च्या उड्डाण पुलाक गळटी लागल्या. उड्डाण पुला वयल्यान पावसाचें उदक वचपाक रितसर वाट सोडूंक नाशिल्ल्यान हें चित्र स्पश्ट दिसून येता. कॉन्ट्रॅक्टराच्या बेजबाबदारीक लागून उड्डाण पुलाचें उदक रस्त्यार सोडिल्ल्यान सगळें उदक रस्त्यार देंवता. कारसवाडा उड्डाण पुलाचें उदक रस्त्यार देंविल्ल्यान पावसान हाचो जो त्रास आसा तो दुचाकी चलोवप्यांक तशेंच रस्त्या वयल्यान यो वच करपी लोकांक जाता. उटंगराच्या पावसाक लागून सोमारा म्हापशेच्या थिये वाठारांत पावसान सगळी कडेन हुंवार आयिल्लो. ह्या वाठारांत
मानस आशिल्ल्यान उदकाची पातळी वाडून सुमार 10 ते 12 घरांनी उदक भरले. उदक वचपाक मार्ग नाशिल्ल्यान थळाव्या मदीं भिरांत पसरली. फुडाराक हुंवार येवचो न्हय ताका लागून पंचायत बेगोबेग कारवाय करतली अशी माहिती सरपंच शिरोडकरान दिलेली आसा. प्रॉब्लम कितें माणूस आमकां नेक्स्ट टू द चर्च सो ते मातशें सारकें हें केल्लें आसलें म्हणजे Resulting in south. Yeah. So maybe that water would have gone out. So now we cannot say anything. It is natural calamity, but what we can say, but provision should have been done earlier. We cannot move out. Now these children also are stuck going to school. That is tomorrow. They stay in Giri. They have come for just for 2 days. Okay. But they cannot move out to go to their residence. 40 वर्सां तरी जाली जावन आनी इतले ते पावस पडटा केन्नाच आमकां इतलो त्रास जावना. पावसाचे ओवर येताले उदकाचे म्हटल्यार ते उदक गेल्या बरोबर उदीक कांय प्रॉब्लेम नासले आमकां. जेन्ना आतां पावस लागल्या कारणान मानशेक आतां कचरो भरला ते आमच्या घरान 2 रूम आहा ते 2 रुमान उदीक भरले भरून वॉशिंग मशीन बीन पाड जाल्लेले आहा. तशेंच आमचे लाकडाची खोप आहा तितून उदीक हेगल्या भायर पांय दवरतले जाल्यार आमकां पांय दवरूंक मेळना. कमार भर उदीक जाला. सगळीं आमची आयदनां बिदनां मातशी उदकान पेतात. तेन्ना म्हाजी मागणी आहा कितें तेंच्यांनी कितें तरी आपलो उपाय करून तो कचरो ते एकदा तरी नितळ करून ते उदीक पास देवचें अशें म्हणून. तुमचें आतां कितें जालां ऑलमोस्ट एक भर उदक जर पास जाता जाल्यार ऑलमोस्ट वयरसून फ्लो जावपाक उदीक स्टार्ट जाता. आनी हे सिट्युएशन पळयत जाल्यार वयर फूल 4 गांव बुडलेले आसा. 4 गांवांक इफेक्ट जाता ऑलमोस्ट म्हणपाचें म्हटल्यार. आनी मेन तेंचो एक इशू कितें आहा हांगासर कमिटी आसा. कमिटी म्हाका दिसता ती लेफ्ट जाल्ल्या कारणान तितून फॉलोअप ना. आनी ती मानस म्हाका दिसता आतां आमी आमच्या तलाटी कडेन हें केल्लें ते म्हणटा ते रजिस्टर्ड ना इशू आसा तेचे. ताका लागून थंय इश्यूज चल्ले म्हणजे करचे ना करचे. आतां हितून हेका लागून आमच्या लोकांक हांगासर इफेक्ट जावंक जायना फर्स्ट ऑफ ऑल. तेका आतां तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट करून आमी कितें सोल्युशन येता जाल्यार पळयता आनी बऱ्यांचे बऱ्यान म्हणजे ती 2 तरी दाराक काडपाक मेळटा अशें सोल्युशन करूंक शकता. कित्याक आनी जर 1-2 दीस पासून असो हें जालो जाल्यार वयर बुडपाचे चान्सीस आहा. आनी व्हडलो इशू आहा तो आमकां कॅनलाचें उदीक वयरसून देंवता. इमिजिएट हांव व्हिडिओ आनी मामलेदाराक इन्फॉर्म करतलो फाल्यांच्या दिसा भितर तेंचे कडेन एक रिक्वेस्ट लेटर घेतलो आनी हांव प्रोसेस करून काडटलो. पक्षाच्या आदेशा वयल्यान आपणें मंत्रीपद सोडलें. आपणें केन्नाच बंडखोरी केली ना. कोणाक कितें दिवप हें पक्ष थारायतलो. मुख्यमंत्री पदाची संद दिल्यार ती स्विकारपाची आपली तयारी आसा. कित्याक तर म्हजी क्षमता आपूण सिद्ध केल्ल्याचे आमदार आनी आदलो मंत्री निलेश काब्राल म्हणटा. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर काब्राल उलयतालो. तुमचें नांव स्पीकर बी अशी जातलो बी म्हणून कितें येता. पोलीस खातीर हांव भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो. हांव पोलिशन मेंटेन करता. आनी केन्ना बंडखोरी करूना कांय करूना. बंडखोरी म्हणल्यार म्हणजे सोडून कोतून इंडिपेंडंट जावन पार्टी कॅन्डिडेट उडोवन हें असलें कितें करूना. पार्टी डिसायड करतली कितें करपाचें. पार्टीन रिक्वेस्ट केलें ते 8 जाणां भितर घेवपाक ताका प्रॉमीस केलें रिजायन जालो. सो फुडें जें आसा आमचो सीएम पळयतलो पार्टी अध्यक्ष सनावडे पळयतलो सेंट्रल पार्टी लिडर पळयतलो तेजें आनी कितें उलोवपाचें. तुमी बी वाचता तुमचें नांव स्पीकर जातलें बी अशें म्हणून. तुमी प्रेस भाव हाडटा म्हजे प्रेस भाव भयणी आसा न्हू भाव म्हणटले जायना. तुमी हाडटा तें वाचता. म्हाका ज्यो गोश्टी खबर आहा ते म्हाका मागीर कळटलें. तुमकां पयलीं कळटा. तुमी म्हाका सांगपा अशें. पूण अचानक सोशल मिडियाचेर तुमचे समर्थक सुद्दां आसा पळय म्हजे समर्थक पळय हांव लोकांक केन्ना मिटींग घेयना म्हजे पद्दती. जेन्ना रिजायन जाल्लो तेन्ना तुमी कवर केलें. हांवें लोकांक रिक्वेस्ट केल्ले की ह्यो गोश्टी जायना. पॉलिटिक्सां भितर पार्टी जी आसा सांगता ते करपाक जाय. आनी ह्यो ज्यो गोश्टी करपाक जाय आतां म्हाजी एफिशियन्सी कितें आहा तें लोकांक खबर आहा. जबाबदारी दिली जाल्यार घेवपा रेडी आहा. आतां कित्याक घेवचो फाल्यां सीएमाची जबाबदारी घेतल्यार कितें घेतलो तशें कितें तशें कांय ना. तें पार्टी डिसायड करता. हांव प्रमोद बाब बरो न्ही अशें म्हणना. तूं म्हटलें म्हणटा नाल्यार तेजेर छापा. अजिबात ना. म्हाजें सांगपाचें कितें आहा की फाल्यां कसलीच जबाबदारी दिली ती घेवपाक हांव फाटीं फुडें करचो ना. मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावपाचें ना. सद्याक आमी विधानसभा अधिवेशनाचेरूच लक्ष केंद्रीत केल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत फाटल्या सप्तकांत दिल्ली गेल्लो. मुख्यमंत्र्याचे दिल्लीवारी उपरांत मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा रंगिल्ली. आयज हे विशीं पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाक जाप दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ फेरबदलाची चर्चा भायर आयली. मिनिस्टरांच्या बरोबर उलयता आसतना पूर्णता असेंब्लीत आमकां आनी जें कितें कामकाज उरलां किंवा आमचें बजेट जें आमकां पूर्ण बजेट पास करून घेवपाचें आसा ताजेरूय डिस्कशन्स जालें. सप्लिमेंटरी डिमांडा खातीर कोणाची कितें गरज आहा तेंच्यांनी सप्लिमेंटरी कितें कितें घालपाक जाय तेजेर हें जालें.
वेगवेगळी बिलां जी येवपाची आहा पळय न्ही, स्टॅम्प ड्युटी, बाकीचे सगळे एप्रोप्रिएशन बील, गूड एंड सर्वीस जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो ऑर्डिनन्स जे आमकां हांगासर पास करचे पडटा पळय न्ही, ताजेर डिटेलान डिस्कशन्स जाले. ह्या सगळ्या हेजेर आमदारांनी आनी मंत्र्यांनी बी वेगवेगळ्या आपापल्या डिपार्टमेंटाचे विशय मंत्र्यांनी डिस्कस केले. ताजेर एकंदर फुडें कशें वचपाचें हेजेर स्ट्रॅटेजी प्लॅनिंग करून वेवस्थीत रित्या आयची मिटींग मंत्र्यांच्या बरोबर जाली. मुखावेल्या विधानसभा अधिवेशनाचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सोमारा आमदार आनी मंत्र्यांची जोड बसका घेतली. हे बसकेत विधानसभा अधिवेशन दोळ्यासामकार दवरून जायत्या विशयांचेर चर्चा केल्ल्याचे मुख्यमंत्र्यान सांगले. सद्याक मंत्रिमंडळ फेरबदल बीन कांयच जावपाचे ना अशेंय ताचें म्हणणें. आमदारांच्या बरोबरूय बी म्हणजे तांचे क्वेश्चन्स हाजेर आनी कितें घालचे हाजेर डिस्कशन जालें. तांचे बाकीचे डेव्हलपमेंट आनी हाजेरूय बी तांचे डिस्कशन्स आनी एकंदर इंटर डिपार्टमेंटल बाकीचे सगळे इश्यूज रिजॉल्व करपा खातीर आयज असेंब्लीच्या दृश्टीन प्रिपरेशनच्या दृश्टीन जाल्ली मिटींग अशी. जे इंडिपेंडंट आसा ते दिसती पडले हरशी ते मिटिंगाक केन्ना अशें दिसनाशिल्लें. आमदारांच्या मिटिंगेक आमी सहसा तांकां आपयता, ते हरशीं आपयता. आमी वेगळी मिटींग घेताली एकदां इंडिपेंडंट MLAचे, पण आज इंडिपेंडंट MLAक हांवें आमच्या MLAच्या मिटिंगेच्या बरोबरच आपयली. एक गजाल आत्तां फक्त असेंब्ली होच फोकस आसा, रिशेफल बीन कांयच जावपाचें ना. ओके, जो पर्यंत आमी असेंब्लीचेर सगळ्यांनी कॉन्सन्ट्रेट केला, असेंब्लीचो कामकाज हाताळप हाजेरूच लक्ष आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. आसगांवचे घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य दुबावीत पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावयली सुनावणी पुराय जाली. प्रधान सत्र न्यायालयान जामिनावयलो निकाल 10 जुलै मेरेन राखून दवरलो. आसगांवचे घर मोडपाच्या प्रकरणातली मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेली सुनावणी सोमारा पुराय जाली. घर मोडपाच्या प्रकरणाचो तपास स्वतंत्रपणान जायना, पूजाक अटक जावची हाचे खातीर राजकीय हस्तक्षेप जाला. ताका लागून तिका अटकपूर्व जामीन मेळचो असो युक्तिवाद पूजा शर्माच्या वकिलान फाटले सुनावणे वेळार केल्लो. घर मोडपाचे घडणुके फाटल्यान पूजा शर्माच मुख्य सूत्रधार आशिल्ल्याचे दिसून येता. ताका लागून तिची पुलीस बंदखण गरजेची आशिल्ल्याचो युक्तिवाद सरकारी वकिलान केलो. तशेंच कोर्टाची ऑर्डर नसतना भायल्या भायर घर कशें कितें मोडूं येता असो प्रस्न उपराशीत आगरवाडेकार फामिलीचे घर मोडपाचो प्रकार पुरायपणान बेकायदेशीर आशिल्ल्याचे सरकारी वकिलान कोर्टाक सांगले. Today he gave his rejoinder and he argued in reply and I filed my rejoinder. Matters listed for orders, they are tomorrow in the afternoon. They were entered into by my client. But let them interrogate me. I am saying give me protection. Let them ask whatever they want. My client will answer. इथले मजगती आसगाव पंचायतीन प्रदीप आगरवाडेकराच्या घराची पळवणी केली. घर दुरुस्तेक हरकत घेत 3 जणांनी हे विशीं पंचायती कडेन कागाळ केल्ली. ते प्रमाण ही पळवणी केल्ल्याचे सरपंचान सांगले. आमच्या आसगाव पंचायतीन कंप्लेंट येयल्ले आनी कंप्लेंट असले एक काशीनाथ शेटये, दुसरो आसलो आमचो डेजमंड आल्वारीस आनी तिसरो आसलो आमचो कोरवरसून कृष्णा पंडीत. तेंच्यांनी कंप्लेंट घातलेले तिगायनी आनी कंप्लेंट अशें जावन आसलें की जे पूजा शर्मान जे इलिगल हाऊस डेमोलिशन केला तेजेर एक्शन जावची आनी प्रदीप अगरवाडेकर आनी तेजी मिसीस आहा जी प्रिशा अगरवाडेकर तांकां कसलेंच रिपेर करपाक लायसन्स दिवचें न्हू. तेन्ना आमी सेम लेटर आमचे पंचायत बॉडी मिटिंगेक प्लेस केले आनी एक सगळे मेंबरांनी एक रेजोल्युशन पास केलें की तेचे आमी जॉयंट सायट इन्स्पेक्शन करचें अलॉंग वीथ BDO. तेन्ना आमकां हांगा आमचो BDOचो ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर कृष्णा गडेकर आमकां येयल्लो आहा. तेणीन सगळे घराचे स्ट्रक्चर जे आहा तेचे इन्स्पेक्शन केल्लें आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. उटंगराच्या पावसाक लागून पुराय गोंयांत रस्ते खचपाच्यो तशेंच पालसणां कोसळपाच्यो घडणुक्यो वाडत आसा. उसगांव ते वाळपय वचपी मुखेल रस्तो खचलो. गांवकर वाठार वाठारांतलो नवीनूच हॉटमिक्स केल्लो रस्तो खचिल्ल्यान ह्या रस्त्यावयल्यान जावपी येरादारी बंद केल्ली तशेंच येरादारी दुसरे वाटेन वळयल्ली. हो रस्तो बेगोबेग दुरुस्त जावचो म्हणून संबंदीत खात्याक कळीत केला अशी माहिती उसगांव पंचायती पंच वांगडी रेशमा माटकर हाणें सांगलें. अचानक सकाळी फुडें दोनूय सायडीन हे जालें, डॅमेज जाली. दोनूय सायडीन गेली तरी बरी कदंबा येताली. कदंबा अशी बँड जाली म्हणून आमचो शेजारी तेणी पळयलें आनी हांगा येवन पळयत जाल्यार सगळे पोना गेल्ले आसा. आनी गेली कित्येक वर्सां म्हणजे 80 वर्सां मायज आसतली हेका पुलाक. पूल म्हणजे आर्क आनी आतां ते हॉटमिक्स केल्लो न्हू हे करून
पूण तेंच्यानी पोनाक पळोवंक ना ते कितें जालां ते लोखंड बी तशें काय ना, वापरना ना, लोखंड काय ना चिऱ्यांनी काडलेलो आसा तो पयलीं आता सावन. ट्रॅफिक टोटल बंद आहा हय ट्रॅफिक सगळें डायवर्ट केला खंयच्यान आनी ती सायडीनसून आतां म्हणजे गांवांतल्यान हय म्हळ्यार गांवांतल्यान व्हडली गाडी व्हरपाक ना मेळना ना 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 मेळना. केन्ना पर्यंत रिपेअर करपाक म्हणून सांगला तुमकां आतां पळय आतां कितें तेंच्यांनी पळोवन गेल्या न्हू चडांत चड बेगीन तेंच्यांनी करपाक जाय हें. नाल्यार म्हणजे हो मेन रोड न्हू हो हांगासून वाळपय उजगांव टू वाळपय म्हळ्यार व्हडली गाडी येयल्यान गांवांतल्यान वचपाक मेळपाना ना 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 ती सायडीन रोड मातसो बारीक जो पर्यंत रोड सारको ना तो पर्यंत वाहतूक बंद येवटी आसा. हय हय बंद आसा. उजगांव ते वाळपय वयता त्या रोडार गांवकारवाडा हांगा आसा ज्या जाग्यार रस्तो मदोमद खचला संबंद पूण जेन्ना सकाळी 7:30 वरांचेर ही घटना घडली कदंबा गाडी हेवटेन पासार जाली ती अशी तशी बँड जाली आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें की हांगा कितें तर जालां म्हणून मागीर हांगा स्थानीक पंच रेश्मा मडकर येयली तिणें हांगा परिस्थिती पळयली आनी रस्तो वाहतुकीक बंद दवरिलो आनी जो रस्तो खचलेलो आसा त्या जाग्यार पयलीं हांगा आर्क आशिल्लें म्हणल्यार साकोसो आशिल्लो आनी तेजे वयलें हेंच्यांनी कांय ते पोंदा लोखंड बी कांय वापरनासतना चिऱ्यांनी बांदून काडून तो रस्तो केल्लो आसलो. निश्काळजीपणान बेजबाबदारपणान हो रोड तयार जाल्लो त्या आर्काचेर जवळ जवळ ते लोखंड आसपाक जाय आशिल्लें तशें कांयच ना तेन्ना तो सबंद भितर गेल्लो आसा रोड आनी व्हेरी डेंजरस आसा. तेन्ना हांगा अवजड जी वाहतूक आसा ती टोटली बंद दवरल्या बारीक स्कुटर सुद्दां टोटली बंद दवरिल्या आनी जी वाहतूक वाळपा वचपा खातीर लोकल बारीक गाडयो तांकां गांवांतल्यान वाट दिल्या वचपाक आसा गांवांतल्यान एक सायडीच्यान वचपाक मेळटा आनी हेवी गाडी आहा ते वचोंक मेळना तेन्ना जो पर्यंत रस्तो सारको येना तो पर्यंत हेवी गाडयेक हेवटेन पासार जावपाक मेळपाना. जेन्ना रोड सारको जातलो तेन्नाच हेवी गाडी वयतलो. गोमंतक टीव्ही खातीर उजगांव गांवकारवाड्यांतल्यान एकनाथ खेडेकर. आयतारा पडिल्ल्या उटंगराच्या पावसाक लागून मालपे न्हयबाग आनी धारगळे राष्ट्रीय महामार्ग 66चेर दोंगराचे पाळसण कोसळ्ळे. पाळसण कोसळ्ळे तेन्ना रस्त्यार कोण नाशिल्ल्यान व्हड अनर्थ टळ्ळो. 15 दीस पयलीं ऑलरेडी वॉल पडलेले तेन्ना सांगलेले कितें हो रोड डायवर्ट कर म्हणून पूण आजुनूय हो डायवर्ट करूंक ना तेंच्यांनी. पूण आयज खूब म्हाका दिसता कोण लोक हे सायडीन पास जातात चडशे लोक ह्या रोडासून वयताले आनी कोणाकूच देवान हें केलें कित्याक कोणाकूच हांगासर हट जावंक ना. आनी जे पळय हे कन्स्ट्रक्शन आयज MBRन केल्लें आसा तेजी आयज ही दशा हांगासर आमच्या हांगासर पेडण्यान दिसता. कित्याक ज्या टायमार हे वॉल बांदताले त्या टायमार हांव येवन इन्स्पेक्शन केल्लें आनी तांकां ऑलरेडी हांवें सांगलेलें कितें हे जे पळय वॉल रिटर्निंग बांदता पळय ते तांकां सफिशंट कित्याक ते थिकनेस तेजे सफिशंट नासले तेन्ना ऑलरेडी तांकां इंटिमेशन हांवें सगळ्या इंजिनियरांक सगळ्या एक सगळ्यांक दिल्ले पूण तेंच्यांनी ते आयकूंक ना आनी तेंच्यांनी जें काम आयज केलां पळय ती हेजी हालत आयज हांगासर आमकां पेडणेकरांक लोकांक हें दिसता. आनी ज्या टायमार तांकां सांगलेलें त्या टायमार तेंच्यांनी हें आयकनासतना आयज हें केलें पळय तें आयज आमकां लोकांक हें भोगचें पडटा. ताका लागून हांव MBRाक तशेंच आयज आमचो PWD मिनिस्टर आमचो CM आमचो चीफ मिनिस्टर आयज तेज्या हातीन हे PWDचे जाता इतले फास्ट तेणी म्हाका दिसता ही वॉल आहा पळय ही वॉल सगळीच रिटर्निंग वॉल आहा पळय ती सगळीच वॉल म्हाका दिसता डिमॉलिश करून ताका थिकनेस बरी दिवन आनी ती दुसरी वॉल बांदपाची खूब स्पॉन्डिलिटीस जातली अशी आज परिस्थिती आसा ह्या रस्त्याची. म्हाका दिसता हो सगळो कॉस्ट ताज्या MBR कडल्यान घेवपाक जाय ताजे कडल्यान वसूल करपाक जाय आनी हाका इमिजिएटली पयली ब्लॅकलिस्ट करचो. आमी काल मागणी केल्ली की ह्या कॉन्ट्रॅक्टराचेर FIR जावपाक जाय आणि मुख्यमंत्र्या कडेन मागता कित्याक ह्यो नॅशनल हायवेचो प्रोजेक्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ PWD ऑफ द स्टेट ऑफ जेन्ना बांदले 1-2 म्हयन्यान कित्याक 3 म्हयन्यान कित्याक हें जाता आनी आमचे जे जितेंद्र आशिल्ले तेणे सांगलेलें की बाबा दिस इज नॉट सेफ हे हे सगळे हे कोमिनात जाय आनी हेंकां हेंचेरूय इन्क्वायरी जावपाक जाय सस्पेंड. हे आशिल्ले लंच टायम बुलेटीन मेळ्ळ्यो गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.